हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरी आहे. सगळं मत आता सगळी बरी आहे म्हण. आणि सध्या हांव हा बरो. आणि आता सध्या आता हांव आसलोलो भायर बसून. आणि आता मी गेलो काम करतालो आणि काम करून आता जालां. आणि आज काम म्हळ्यार आमगे एक आहा डेको आज. आणि तळी जाल्यार पयस काणकोण आहा. आणि रोसाचो तळी जाल्यार आज रोसा आहा आमकां काणकोणा. सो ते सगळें सामान काडलां आनी सगळें बोरलां. सो तेका लागून मातशें सगलो गामी आसो हांव. आनी सगळें सामान बोरलां बीन आमी. सगळें बोन बी रेडी केलां. दाखयता तुमकां बोलतें बीन. आतां फकत टायम जालो म्हणटरी वचपाचें उरलां तें. ते सगलो लोड करून दवरला रिक्षा. ते रोसा आहा तेका लागून ते चुट्ट बी गायलें. चुट्टां आनी गायलां सगलें बोर्ड तें सगलें गायलां. सो आतां सद्या टायम 12 जावपा येयलें. सो भायर सरतले 1:30 नाल्यार 2. तो ह्या चड करून हांव वचपाना कित्याक म्हाका आनीक मातशें काम आहा. म्हाका एन्सू घेवन भायर सरपा जाय तेका लागून. सो तो भावा कडेन धाडटलो आनी तेका सांगता थिंगा थोडो ब्लॉग काड म्हूण. आनी थिंगा मागीर दाखयता तुमकां थिंगाचोय ब्लॉग. आनी दाखयता हाटलें एन्सू कितें कोत्तें आज. एन्सू खबर ना कितें कोत्तें. आनी ते एन्सून आज केलोलें च्याई म्हाका कोणगां उकडलो तेणें. आनी आज तें नुस्तें आहा लेपो फ्राय कोत्तें. ते सुंगटांनी लेपो आहाय आज. सो ते सुंगटां पयलीं फ्राय करपाक गेलें तेणें. आनी ते सायडीन आहा आमगेली चिडकी मिडकी भाजी. तेगेली सारकी फेवरेट नंबर 1. आनी हिंगा ते कोडे घायन कोल दवरलें तेणें. सो आज मेनू येवचें आमगेलो आनी ते कोता सद्या काम. सो चोया तेगे जाल म्हणटरी मागीर जेवपाचें लेट मातशें. आनी एक हें आहा काल न्ही तेगेलो डॅडी एन्सूगे डॅडी घेवन येयलोलो आमकां निरो. आतां पिवपा जाय तो म्हाका. सो आतां हांव च्या पिल्लो. सो तेका लागून पिवून हांव. सो आतां तो तोंड करपा लायलो तेका फ्रिजी घालून दवरलो. सो तोंड करून दवरला. आनी ते तो पिलो म्हणटा हें करतलो मातशें हाटल्या भायर करें. तेगे सगळे तांदूळ ते आमगेले ते मातशें हाटल्या बॅकग्रावंडार आहाय. ओके. आनी ते आज आमगे ते आनी एक स्पेशल डीश सामकी म्हळ्यार तुमचे कडेन कळ्ळें आसतलें हें आहाय सांसवां. आनी जर तुमकां सांसवां रेसिपी जायी न्ही जाल्यार कमेंटां सांगाय म्हाका. कित्याक ती न्ही रेसिपी एन्सूगे न्ही ती एन्सून करूं ती केलोली एन्सूगे मायन म्हणजे म्हगेले सास मायन. सो तुमकां जाय जाल्यार हांव ते एक वर्सा मागीर रेसिपी कोन्न काण ते बोले शूट कोन्न हाड तुमकां मागीर दाखयता. सो कमेंटां सांगाय तुमकां ती रेसिपी जाय जाल्यार सांसवाची. मोवीन तोर काटा ऊंच आहा सामको. सो सद्या आतां हा टायम जालो 3:30. आनी हांव मातशा एन्सू थिंग वयताय. तेका मातशें काम आहा खंय. आनी तुमकां आनीक दाखयता येतय. तुमकां हांवें लास्ट गार्डना अपडेट दिवंक ना. ते दिसा फूल रोजीस हाडलो ते दीस दाखयलेले मागीर आमकां दाखोवंक न्हय. पूण सद्या आतां तें फुल्लोला न्हय. आनी तुमकां थोडेशें आमगेलें गार्डन हांवें दाखयता. गार्डन म्हळ्यार थोडेशें दाखयता तुमकां आमगेलें आमी कितें करून दवरलो आहाय ते वाज. आनी एक कितें आहाय ते केश कोन्न आहाय ते हे आमगेले एन्सूगे आनी मागे काम. आमगे वयर वचपा स्टेप्सां हेजे आहाय ते. आनी आमी थिंगसा हाडलो ते वाज रोजीस. सो ते वाजा रोयले ते जाले. हो जालोलो आतां हें जाला. तो हिंगे घेता ते हिंगा आहाय कितलीं झाडां ते हिंगा आहाय सगलीं. आनी हितून पासून उंचूय आहाय स्लॅपाचेर आहाय उंच गेले जाल्यार उंच पासून बांदून दवरलो आहाय तेमी. आनी ते हिंगाय थोडी बांदून दवरलो आहाय कुशी. ते दाखयता तेच हिंगाय बांदून दवरलो आहाय ते हिंग पासून आहाय. आनी आतां आमी सद्या वयताय राय. आनी राय कित्याक वयता दाखयता तुमकां. हांव न्ही उडो थिंगा आमगेले म्हगे नेबरागे तेंगे आंब आहा ते तोतापुरीचो. सो तेंगे हांवें तोर काडलोली. आनी ते कडेन तोर गेल्ली म्हाका लागलो हांव पोळी मुसता. सो ते कडेन तोर गेलोली. सो ती तोरां पिक्कल करून दिवपा वयता. आनी तोर दाखयता तुमकां कितू गेलें ती. ते मदेत मरे ती आखी पत्ती अर्द पत्ती अशी आहा ती. सो ती हाती व्हरून ती पिकल करपा दिवपा लागून. सो ती पिकल करपा दिवपा वयता. कित्याक मागीर पावसां सद्या पिकलाचें चड चलत न्ही. सो तेका लागून ते पिकल करपा दिवपा वयता. आनी दुसऱ्या कोणा कडेन दिना.
आमगेली सासमाई कोता पिकल सो ते कोण उडोवपाची आनी ते ती कोडे मातशें कट कोन्न दिवपा लायतली ती कट बी कोन्न ते मातशें हेल्प कोन्न बी येतो हांव मागीर आनी हो आतां टेंशन काडटा हेका आमी ओन्नाय आज कित्याक आमकोडे पत्ती आहा तेका लागून तेका ओन्नाय म्हूण आतां पिकासां काडटा न्ही रे ते हिंगा रे खंय ते आमी गारयते कित्याक तोर घेन केसो उतारा पिक्कल करपाक केसो पिकल करता तोराचे आनी कसले कोत्ताय पिक्कल बोयला तोरा पिकल करताय आं ए लोणचें केसो नोणचें मी हेल्मेट हाड तेवढो तुवें कामटा हेल्मेट या ते हाडल्या बायकाचे सो आतां आमी वयते तुमकां सोमतो राय पावलो म्हणटा मेळटा आमी ते आतां पावलोली राय आनी तेंगे हिंग चलता ते रस्त्या काम दामोर घातायचे हे माताय दामोर माताय हिंगसा मारला दामोर हे सायडीन उरलो आहा हिंगा आनी कितें म्हणटाय रे तो नांव भाशेन रोलर आहा थंय थंय वचपाचो चड ना थोड्या कडेन खबर आसतलें हिंगा चडपाक हितू चड आहा तो हिंगा सो तो थिंग तेशी त्या मारून दवरला थिंग हाटल्या तो जाल्यार पासून खबर ना तो सो वचचो या कितें जाता तो सद्या घाताय तो ते माताय ते माताय आतां तेणें हिंग रोलर मारलो तेणें हिंगा सगल्या हिंग रोलरींग केलां आनी आतां ते दामोर मारपा हें कोताय ते घाताय चोयता हितून आनी आतां हो मारीत येतलो तेश थंय मात चोयता आतां आतां अशें करून सगळें मारतलो आतां आमकां रोलर मान आतां माताय आमकां दामोर आताय तातूंतल्या मोरास मातायचो एक तो माताय ते इश्मान जाय चल तेंगेलो आतां ते हिंगा उरला आनी एक कितें चोयता आनी एक तें हें कितें करून चोयता ते कितें चोयता आं तूं कामाक वयता दामोराक आं वयतलो मारी ते सुपरवायझर येशी हिंगा ही दामोर घाताय आनी ते आमगे सर्वे मनशां दोग जाण आनी एकलो आपल्या सेफ्टी काय न्हू हो ते कामास आयलोलो एक सुपरवायझर हेल्मेट काय ना आमगेलो सो थंय सद्या टायम जाला 11:30 आनी तुमकां सांगपा म्हळ्यार हांव उडो तुमकां सांगलोलें राय गेल म्हूण मागीर थिंगसा राय सान हांव गेलोलो काणकोण कित्याक काणकोण हेंचो मातशें आहलोलें काम आनी हांवें ब्लॉग बी कांय काडलो ना ब्लॉग काडना म्हळ्यार हेंचोय मातशें आपल्या तकले कितें जाता म्हणून लागोलें तेंय गाड्यान न्हिदोलें आनी मागीर हांव एकलो चलोवपा पडलो आनी हांव कातर लायीत गेलो मागीर म्हाका स्थितीत ना अशें करून आनी फोना चार्जिंगूय चड आसना सो तेका लागून हांवें आनी ब्लॉग काडलो ना सो थिंगसा मागीर काम जालें आनी आतां घरा पावलें आनी आतां 11:30 आनी आतां हांव वयता न्हिदपा आनी हेंचो ऑलरेडी गेलें न्हिदोन ते मातशें जार जालें आनी हांव आतां थंय फ्रेश जावन येयला
आनी आयचो ब्लॉग हांगा काबार करता आनी जर तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक करे आनी म्हज्या चॅनलाचेर कोण न्यू आहाय जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करे. सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बी सेफ अँड रायट सेफ. टाटा बाय बाय गुड नाईट.